प्रगान तुका जेजू महिमा तुका जेजू गुलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां फोवूसला मार्कस वांजेल 3रो अध्याय 30:1 to 30:5. मार्क चॅप्टर 3 वर्स 31 to 35. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावले. पूण भायरच रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जोमो ताचे भोंवती बसून आसलो देखून तांणी ताका सांगलें, हळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्या, तुका विसरतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजी भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची खुशी करता तसो म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. हे देवाचें उतर आज आमकां अवसला. आमकां एक सुलभ वाट जेजू सरसीन वचोंक ताच्या उतराक आमी कान दिता जाल्यार, ताजें उतर आयकता जाल्यार आनी आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आमकां एक व्हरतो अवकाश जेजूचे भाव जावंक, जेजूची भयणी जावंक, जेजूची आवय जावंक. एक केदें व्हरतें भाग आमकां जेजून आमकां दिलां. हें व्हरतें भाग जेजू सांगता रावल्यार, जेजू सांगता खंडीत जावन आसल्यार आमी एक व्हरतें भाग आमकां दिता. जर हांवें जेजू भाव जावयेत, जेजू सांगता रावून, तुवें जेजू सांगता रावून एक भाव जावयेत आनी स्त्रियांनी जेजूची भयण जावयेत या आवय जावयेत. केदें व्हरतें भाग हे जेजूचे आज हे उतर आमी न्हिदसावन आमी एक काळजांत थावन तें रिसीव करचें आनी काळजांत आमी कान घेवचें आनी त्या प्रमाणे आमी जेजूचो पाटलाव करूंक, जेजूचो लक्षिल्ल्यान पाटलाव करूंक आनी जेजूचो मोग करूंक आमी शिकचें. जेजूचे थोडे एक ग्रूप आसात जेजूच्या जिवितांत आमी पळयल्यार एक 12 जाणांचो ग्रूप आनी एक 13 जाणांचो ग्रूप आनी मागीर एकलो आसा एकल्याचो तो ग्रूप, मागीर 22-23 जाणांचो ग्रूप. हे पुरो ग्रूप जेजून केल्ले. आतां तातूंत जेजूचो लक्षिल्ल्यान पाटलाव केल्ले म्हळ्यार ते 13 जाणांचे ग्रूप. 13 जाण, जुवांव, जाकोब आनी पेद्रू, 13 जाण. जेजू खंय गेल्यार जेजू तांकां सांगता आपोवन व्हरतालो. म्हळ्यार मागतना जाल्यार तांकां सांगता थंय लागींच दवरलें ताका. म्हळ्यार तितले लक्षिलो तांणी पाटलाव केल्लो. तेगांनी जेजू खरेंच सारक्या रितीन म्हाका दिसता समजून घेतलें जावंक पुरो ह्या तेगांनी. देखून तेग ताचे सांगता आसतात. उरले 12 जाण दुसऱ्या संगतीने पूण अजाप आनी अद्भुतां करतना, महत् कार्य करतना, जायराच्या धुवेक जिवंत करतना 13 जाण सांगता आपोवन व्हरता जेजू. मागणें करतना, वरेगड स्वते करतना 13 जाणांक आपोवन व्हरता. जेजू रुपांतर जातना 13 जाण ताचे सांगता आसले. जायतीं घडितां आमकां पवित्र पुस्तकांत लागता. देखून आमी खंयच्या ग्रुपांत रावया. 22-23 जाणांच्या ग्रुपांत कोणाचीं नांवां बायबलांत बरोवन नात. 22-23 जाण एक ग्रूप आसा जेजून धाडलेलो तांकां. आनी सर सुवार्थ प्रगट करूंक फाटीं येवन तांणी रिपोर्ट दिल्लो आसा. तांणी सांगतले, जेजू तुज्या नांवान देंवसार पुरा कामतात, ते भायर सरतात, धांवतात. संतोश पावले ते जेजूच्या नांवान डेलिव्हरन्स करतना, जेजूच्या नांवान जायते पिडेस्तांक गूण करतना जायते संतोश पावले. जेजू तांचे करता आसलो आत्मीक तरान मात्र आसलो. फिजिकली तो थंय नातुरलो, तो दुसऱ्या गांवांनी. पूण 22-23 धरतना तांकां अधिकार दिवन धाडले. पूण तांची नांवां ह्या पवित्र पुस्तकांत बरयलेलीं नात. 12 जाणांची तो एक ग्रूप आसा, ताची हर एक नांवां पवित्र पुस्तकांत बरयल्लीं आसात. आनी 13 जाणांचो ग्रूप हांची नांवां पवित्र पुस्तकांत बरयल्लीं आसात. देखून तूं खंयच्या ग्रुपांत रावंक आशेताय? आज 22-23 जाणांच्या ग्रुपांत रावताय गे या ताचे की आनीक चड आनी चड देवाचो मोग कर, देवाचें उतार पाळून त्या 12 जाणांच्या ग्रुपाक येताय गे या आनीक चड आनी चड जेजूच्या लागीं सावन त्या 13 ग्रुपाक येताय. निर्धार तुजो जावन आसा. देखून निर्धार आमी कान घेवया. आज खंयच्या ग्रुपांत आमी रावचें. देखून 22-23 ग्रुपांत रावल्यार खंडीत जावन आमकां देवाचो मोग मेळटा. देवाची कामां करयेत, सगळीं आमी करयेत. देवान कितें आमकां फोव केलां तें सगळें आमी करयेत, जेजूच्या नांवान पुरा करयेत. पूण आनी एक ग्रूप आसा 12 जाणांचो. जेजू सांगतात आसलो, जेजू सांगतात चलतालो, जेजू सांगतात जेवतालो, जेजू सांगतात न्हिदतालो, जेजूच्या सांगतात हर एक पॉयंट तांचें आसलें. हें बरें गे
आनी एक ग्रूप आसा जेजूच्या सांगाता सगळ्या कामांत इनवॉल्व जाल्लो तसलो तेगाचो ग्रूप. देखून आज आमी प्रयत्न करया. 22-70 जाणांच्या ग्रुपांत आसा जाल्यार कांय ना, बरेंच बारीक बरें. पूण त्या ग्रुपाच्या भायर आसल्यार पळया भितर येवचे खातीर त्या 72 जाणांच्या ग्रुपाक आमी येवंक प्रयत्न करया. थंय जावन इल्ले आनीकी चड आनी चड प्रयत्न करून 12 जाणांच्या ग्रुपाक आमी येवन प्रयत्न करया. आनीकी चड आनी चड प्रयत्न करून आनीकी चड मागणें आनीकी आमकां नितळ आयसर पातकातावन मेकळे जावन ते तेगांच्या ग्रुपाक गेल्यार तें खंडीत जावन शाश्वत आमकां हय आमी एक निर्धार काण घेवया. आज कशें हे आमी आसल्यार जेजूचे भाव जावंक आमकां अवकाश आसा, जेजूची भयणी जावंक आमकां अवकाश आसा. एक वर्त अवकाश हातूंत रावल्यार मात्र आमी जेजूचे भाव आनी भयणी. क्लियर सांगता पळया, जो कोण देवाची खुशी करता तो म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाची खुशी करता. देखून देवाची खुशी कितें म्हणून आमी आमच्या जिवितांत समजून काणगे ना जाल्यार देवाची खुशी म्हणून आमी कशी करची. देवाची खुशी जायना. पयलीं आमी देवाची खुशी समजून काणगेचे. जेजूची खुशी आमी सोदून काणगेचे आमच्या जिवितांत सोदून काडीचे. तेन्ना आमकां खंडीत देवाची खुशी कितें म्हणून कळटली आनी देवाची खुशी समजून काणगेल्या उपरांत देवाची खुशी जारी करूंक आमी प्रयत्न केल्यार खंडीत जावन आमी जेजूचे भाव आजी जेजूची भयण जावंक आमकां एक वर्त अवकाश आसा. देखून आज आमी मागया जेजूच्या लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक. त्या जाणांच्या ग्रुपा मसर आमी वचून पावचे आनी तें खंडीत जावन आमकां देव निर्मोवन दी, देव आमकां फावो करून दी आनी ताच्या पुता जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आमकां एक अवकाश मेळोवन दी. हेंच आमचें बागजान जो आसा हेंच आमी झोन करून येवचे खातीर आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या आमकां तशी आमचीं पातकां बगस आनी आमकां दाळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां आनी वार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमिती जे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमी आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.